Deaconu Birovia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो. जीवन जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या सकाळच्या वेळा सुमयाच्या आराधन करूंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. ह्या नव्या दिसा बसोत तशेंच हांगासर येवंक फाव केल्ल्या बसो देवाक आमी अर्घा दिवया. त्याच बराबर सगळ्या संवसाराक आमी जेजूच्या हाती समर्पण दिवया. दिसान दीस चड आनी चड कोरोना पिडे द्वारे जायते कडेन लॉकडावन जावनूच आसा परत, आनी भायल्या गांवांनी परत आमकां अवकाश आसले बरी सोम्या थंय येवंक आराधन करूंक अवकाश ना. ह्या दिशेन चड आनी चड मुखल्या दिसांनी देवाचो आदार आमकां जाय, ताची कृपा आमकां जाय. ह्या सर्व त्या हांव बसत मागया. हे बलिदान आतां पेटोवंक आमी फुडें सरतना जिवन जेजूची कृपा ताची काकूळट आमी मागून घेवया. आमचे उणेपण वळखून घेवन सोम्याचो आदार मागून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तो नादू सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसोत बघेन सुद्दां सांगवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवसता. तुज्या तोरवय बाबा बसोत आमी तुका वगडटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप करताय आमची काकूळट कर. तूं बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच तो ईश्वर
एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा सुमेस्तांच्या बापा, देशाच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच थाळ्यान तुका बाप म्हणूंक आनी एकाच काळजांत तुजो मोग करूंक तुवें फावो केलाय. पवित्र स्नानाचे जरी तूं नव्यान जल्मून आमी सगळीं तुजीं भुरगीं जावंक पावल्या. देखून मनांत तो सोथीर बाबार्थ सांबाळून आनी आमच्या करण्यांनी तीच भुरग्यां भक्ती दाखोवन सदांच आमकां एकवटान जियेशीं कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. बोरो जाल्लो तो तोंटो पेद्रूची आनी जुवांवची फाट सोडिना जालो. तितल्यार लोक सक्कड विजमीत जावन सलमांवच्या मंटापांत धांवून येवंक सुरू जालो. तें पळयवन पेद्रू लोकां लागीं म्हणा लागलो, इस्रायेलाच्या मनशानो, तुमी हाचे विशीं कित्याक आजाप जातात वा कित्याक तुमी आमचेर दोळो लावनूच आसात? आमी आमच्या खाशा पदवेन वा भक्तीपणान ह्या मनशाक सोलोंक केलें काय कितें? अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो. तुमी ताका पराधीन केलो आनी पिलाताच्या हुजीर ताका तुमी नाकारलो. पिलातान ताका सोडचो म्हूण निश्चित केल्ल्या वेळार भाग्यवंत आनी नितीवंत जावन आसल्या ताका तुमी नाकारलो आनी एक कुनिंगाराक तुमकां सोडून दिजे म्हणून तुमी मागलें आनी जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवीशी मारलो. तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. हाका आमीच साक्ष. ताणें जेजूच्या नांवाचेर भावार्थ दवरले वरवीं तुमी आतां देखतात आनी वळखतात त्या मनशाक बळ मेळ्ळें आनी ताचेर ताणें दवरल्या भावार्थान ताका संपूर्ण भलायकी फाटी मेळ्ळी म्हूण तुमी सक्कडी पळयतात. तरी भावानो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केलां म्हूण हांव जाणा. पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय म्हणून समेस्त प्रवाद्या मुखांत्र आदींच सांगून दिलां. तें हे परी सिद्ध केलें. तुमी तर देवा थंय फाटीं परता. तुमचीं फातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला. तवळ सर्वेस्परांत तुमकां बुजोवन असो काळ येतलो आनी येदळूच तुमचे खातीर नेमलेल्या क्रिस्ताक जेजूक तुमकां तो धाडटलो. देवान आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मरिफा सांगून दिल्ले प्रमाणे सर्व संगती रस्सो काळ येसर जेजू सर्गार आसूंक जाय. कित्याक मैजेन सांगलां, म्हाका ताणें नेमलेले बरी तुमच्याच भावा मदलो एक प्रवादी सर्वेस्पर देव तुमचे खातीर उपजयतलो. तो सांगतालो ते हर एक संगतींक तुमी खाण दिजे आनी जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका देवाच्या पर्जे मदलो भायर उडयचे. खरेंच साम्युएल दर्या प्रवाचन केल्ले सर प्रवादी ह्या दिसा विशांत पयलेंच परगट उलयल्यात. तुमीच त्या प्रवाद्याची भुरगीं आनी देवान तुमच्या पुर्वजां लागीं केल्ल्या सल्ल्याचे हक्कदार. कित्याक अब्रामाक ताणें म्हणलें, तुजे संतती थंय संवसारांतल्यो सर्व कुळयो आशिर्वादीत जोडटल्यो. देखून तुमचे मदल्या हर एकल्यान आपलें खोटेपण सांडून देवा थंय परतोवचे खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक
देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचे सरशी पयलो धाडलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उदोत्कार. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले व्हडले नव्हते तुमचे अख्खे प्रितुमेचे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले व्हडले नव्हते तुझे आख्खे प्रितुमेचे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले व्हडले नव्हते तुझे अख्खे प्रितुमेचे. मनीस कोण दुयेंत आसो उगडास करच्या, विनाशी मनीस कितें दुयेंताची पर्वा करच्या. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले व्हडले नव्हते तुझे आख्खे प्रितुमेचे. गोरू वासरां आनी रानवट संवसार, अंतराळाची सुकणी आनी उदकांतली मासली, सागोराची गुंडायेन हेणे तेणे धांवतात त्यो जिविले गो. सगळेच ताचे आदीन तुवें केलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले व्हडले नव्हते तुझे आख्खे प्रितुमेचे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले व्हडले नव्हते तुझे आख्खे प्रितुमेचे. Alleluia, 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 alleluia. Diso ay susunyan tilo, suntos sunas Wasikan sang bukari monang dunia dewa kedadinya. Wasikan sang bukari monang dunia dewa kedadinya. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. जय सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी एमाऊस्तावन पाठी आयलेल्या शिसांनी तो वळो बाटेर आपणा घडल्या संगती विशांत आनी उंडो मोडतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयांत तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदेगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ते सगळेच घाबरले आनी आपूण एक मेल्लें देखता काय म्हण चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगी लागलो, तुमी कित्याक घाबरल्यात?
तुमचे मोतीन तुम्ही दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पाय, हांव सुतो. म्हाका हात लावन पळया, म्हाका आसा तशें मेल्ल्याक मांस हाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पाय दाखयले. ते इतले संतोश आनी विस्मीत पावले, संगत सत्मनूक ती आनिकी दुबावताले. देखून जेजून तांच्या लागीं म्हळें, हांगा तुमच्या लागीं कांय पुणी खावंक आसा. ताणें ताका इंगल्यार वाजिल्ले मासलेसो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांच्या मुखार केलो. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, ह्योच त्यो संगती तुमचे सांगाता आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगल्ल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हज्या विशयांत कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांचे मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिनी बदलापाचो आनी पातक्यांच्या भक्षणाचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू करून सर्व परजांक परगटूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. देवाचे उतर हे जिवंत क्रिस्त ते मोगाच्या भवनान पेणीनो, ह्या फुडल्या दिसांनी तुमी चड जेजू दिश्टी पडल्या विशयांत आयकतल्यात. हांव जाणा तुमगेर हर एकल्यागेर बायबल डायरी आसा आनी तुमी वाचतात. कित्याक हर एका दिसा म्हणल्या परी सुमार एक 40 दीस वा जेजू सरकार सोडून वेता पर्यंत वा पेंतेकोस्ता पर्यंत परत परत आमी आयकता, जेजू थंय दिश्टी पडलो, हांगा दिश्टी पडलो, वाटेर येतना दिश्टी पडलो, दारां बंद आसलेले दिश्टी पडलो, जेवतना दिश्टी पडलो, दर्या वेळेर दिश्टी पडलो आनी सबार एक 85 लोक 5000 लोक आसले कडेन दिश्टी पडलो. अशें सबार फावटी धर्म तांच्या कृत्य जावंक पुरो लोकांच्या वांजेलांत आनी हेर वांजेलांनी परत परत आमी आयकता. कित्याक हे समजाचें जाल्यार आमी एक संगत समजजे. जेजू कुर्सार मरतना इसवी 30 to 32 AD लुकान वांजेल बरयतना सुमार 40 वर्सां उतरल्यात. म्हळ्यार 40 वर्सांनी कितें सगळें घडलां हाची एक ल्हानशी हिस्ट्री वा इतिहास आमकां कळीत आसूंक जाय. जेजू मरोन पुनर्जीवन जावन 40 वर्सांनी जेरुसलेमांत वा इस्रायलांत जाल्ले घडीत आमी समजूंक जाय की जायतेसून जुदेव आसले क्रिस्तांव जाल्यात. जुदेव जावंक पुरो, ग्रेक जावंक पुरो, जायते जण क्रिस्तांव जाल्यात. आनी क्रिस्तांव जाल्ल्यांक जुदेवांतून जायते फावटी दगदोणी मेळटा, तांच्या विशयांत जायते कश्ट तांकां सोसूंक मेळटात. जुदेव क्रिस्तांवांक पळोवन हांसतात, केळकुळां करतात. खंयसर गेल्यार थंयसर तांकां त्या जागेर धांवडयतात वा खंयच्याय रितीन हल्लो करूंक वा मारूंक वा कितेंय करूंक त्या फाटी सरनात. सिनोगाक गेल्यार क्रिस्तांवांक थंय भितर वचूंक सोडिनात. आनी अशें जायत्या रितींनी क्रिस्तांवांक जुदेवांतावन कश्ट मेळ्ळ्यात. एक आरोप जुदेवांतावन क्रिस्तांवांचेर आसलो, कित्याक म्हळ्यार हे क्रिस्तांव मतीभ्रश्ट जाल्यात, पिशे जाल्यात. कित्याक म्हळ्यार एक कुर्सार मेल्ल्या मनशाक आपलो देव म्हणटात, आपलो राय म्हणटात आनी तो जिवन जाला म्हणटात आनी कितें म्हणटात. हर एक दिसा नवी नवी काणी सांगतात. तर ह्या मनशाक मतींत कांय ना, हे मतींत भ्रश्ट जाल्यात, भ्रमेंत ते आसात. कितें की सपन पळयल्ले बरी उलयतात. तर ह्या मनशांक तकली सोमाना, ह्या मनीस अस्कत जाल्यात, तकलेंत अस्कत जाल्यात. हाका लोकांन जाप दिवची आसली. कित्याक 40 वर्सां उपरांत आयिल्ली पिळगी विचारता, वय हें सत गे, जुदेव अशें म्हणटात, हें सत गे, कोणें जाप दिवची. येदोळ आसले आपोस्तल आनी कोण मालगडे जायते जण मरून ते आसात. डायरेक्ट सोर्स म्हणलें खंयसरी ना. जायते जण जेजूक कुर्सा येतना आसले, आतां जायते जण मरून गेल्यात.
शीदा सांगोंक कोणी नात आतांच्या पिळगेक सांगचें कोणें तवळ तांणी बरयचें आसलें बरोवन दवरचें आसलें सर संगती आनी त्या देखून हांगासर एक जाप जावन जेजू कित्याक दिश्टी पडलो म्हणून एक जाप जावन लोक हांगासर बरयता. एक समस्यो जो देवानी क्रिस्तांवांचेर घाल्ले आरोप म्हळ्यार क्रिस्तांव तकल्यांत पाड जाल्यात समानांत. आनी एक गजाल एक समस्यो आमी पळयता कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल सांगता जायते जण जेजूचो फाटलावदार म्हूण सांगचे प्रास चड करना. हांव आपोल्लोचो फाटलावदार हांव पावलाचो फाटलावदार हांव सिलासाचो फाटलावदार म्हणून तांणी सुरू केल्लें पवित्र सभेंत. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांक सांत पावलोन पवित्र स्नान दिल्लो आनी थोड्यांक आपोल्लोन आनी थोड्यांक सिलासान आनी थोडे हेरांनी. जुदेव म्हणटाले तुमी कोणाचे जेजू क्रिस्ताचे म्हळ्यार हांसतात. जेजू क्रिस्त जिवन जाला म्हणून ते पात येनात. आनी त्या देखून कोण आमच्या मदें आसा जो पावल आसा सिलास आसा आनी बार्नबास आसा आनी कोण आसात तांणी आमकां पवित्र स्नान दिलां. देखून लोकांनी सुरू केलें सांगोंक जेजू क्रिस्ताचे फाटलावदार म्हणचे प्रास पावलाचे फाटलावदार आमी सिलासाचे फाटलावदार आमी बार्नबासाचे फाटलावदार म्हणून सुरू केलें. आनी हाकाय एक जाप म्हणले बरें लोक पवित्र पुस्तकांत प्रत्येक जावन लोकांनी बरयल्या वांजेलांत तशेंच तांच्या कृत्यान परतून परत तो सांगता जेजू दिश्टी पडलो जेजू थंय दिश्टी पडलो हांगा दिश्टी पडलो. कित्याक कसली जाप लोक ह्या द्वारे दिता. पयलो आरोप जावन आसलो क्रिस्तांव मतीभ्रश्ट जाल्यात वा कुड्डे भक्त जाल्यात. लोक म्हणटा जेजू दिश्टी पडतना शिसांचें रिएक्शन कितें शिसांनी कितें म्हळें कशें तांचें वर्तन आसलें हें तो बरयता आनी म्हणटा जेजूक पळयल्ल्या क्षण कोणी पात येवना शीस पात येवनात. ते भियेले ते दुबावले मेल्ले म्हूण ताणें चिंतलें तकलेंत समानांतले अशें चिंतिनात. तकलेंत आसकत आसलें इतले राजांव आसना रिजन्स तांचे लागीं आसनात. ते दुबाव भावनात. अंध भक्त जाल्यार वा कुड्डे भक्त जाल्यार हें पुरो सवालां तांच्या मतींत येनात. कोण सोमा आसा तो चिंता हें कशें साध्य म्हणलें सवाल घालता. हें साध्य ना म्हणून तो दुबावता आनी अशें जावचें मेल्ल्या थंय मात्र म्हणून चिंता. देखून लोक बरयता जें कितें जुदेव सांगतात तें सारकें न्हय. क्रिस्तांव सारके मतीर आसले तांकां दुबाव आसलो तांकां फातयोंक कश्ट भोगले आनी अशें लोक आयच्या पिळगेक सांगता क्रिस्तांव सारक्या मतीर आसून दुबावन फातयेंक कश्ट भोगतना जेजू तांचे मतें रावल्लो आनी तांकां ताणें आपूण जिव आसा म्हूण सांगलें. दुसऱ्यान थंयसर समस्या आसलो आपूण क्रिस्ताचे फाटलावदार म्हणून क्रिस्तांवांक कश्ट भोगले कित्याक ते म्हणटाले आपूण पावलाचो सिलास आनी कोणाचो. हांगासर लोक परत परत बरोवन सांगता बाप्तिस्म दिवंक कोणें सांगलें पावलान न्हय सिलासान न्हय बर्नबासान न्हय आनी कोणेंय न्हय जेजू क्रिस्तान सांगलें वसा जेरुसलेमांत हांव कोणशाक संवसाराच्या कोणशाक वसा आनी पवित्र स्नान दिया. आनी त्या देखून कोणेंय म्हणूंक नजो हांव बार्नबासाचो सिलासाचो आनी पावलाचो सगळ्यांनी म्हणूंक जाय जेजू क्रिस्त असो. ही साक्ष लोक बरयता आनी म्हणटा जेजू दिश्टी पडलो पवित्र स्नान दिवंक ताणें सांगलें त्या देखून तुमी आज जुदेवांक सांगूंक जाय कोण येदोळ जिवंत आसा पावलोच्या नांवार वा बार्नबासाच्या नांवार न्हय जेजू क्रिस्त जिवंत आसा ताणेंच सांगलें त्या देखून तुमी एकवटीत जाया पंगड जायनाकात. तासो असो म्हूण पंगड जावन विविध पंगड जावन तुमी जियेनाकात. जेजू क्रिस्त थंय एकवटान जियोंक तुमी प्रयत्न करा म्हणून ह्या दोन समस्यांक एक जाप जालें म्हणलें बरी. जेजू दिश्टी पडलें घडीत परत परत लोक बरयता आनी हाका निदर्शन जावन आयच्या वांजेलांत आमी पळयता. हेम्मोसाव गेल्ले वाटेर जेजू भेटल्लो घरांत उंडो मरतना जेजूक तांणी पळयल्लो. हें सगळें येवन फाटीं त्या 11 जाणां शिसांक ते सांगतात पूण 11 जण शीस पात येनात. आनी त्या वेळार जेजू तांचे मदें येता आनी म्हणटा हांवूच तो
जे कितें ताणी सांगलां तुमी पातयेया कित्याक ताणी तें पळयलां तरी पूण हे पातयेनात शिस हे मेल्लें जावंक पुरो म्हूण चिंतात आनी जेजू म्हणटा हांव मेल्लो न्हय म्हाका हाड मांस आसा म्हजे गाय पळया म्हजे हात पळया पांय पळया आनी समजून घेया आनी ह्या निदर्शना मुखांतर सांव पावलो सांव लोक थवळच्या पवित्र सभेक सांगता जेजू मेल्लें न्हय जेजू विशांत दुबावचें नाका जेजू विशांत खंयच्याय रितीन दुबाव तुमच्या मदीं दवरचे नाकात बगार समजून घेया जेजू क्रिस्त त्या शिसांक ते बंद जावन कुडांत लिपोवन रावले वेळार दुबावांत आसले वेळार पातयेवंक कश्ट म्हूण बगले वेळार तांच्या मदकांत रावलो आनी तांकां साक्ष दिली हांव जिवंत आसां मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज जेजू क्रिस्त आमकां जावंक पुरो कुडीन दिश्टी पडना मोरी मगदलेनाक दिश्टी पडल्या वेळार तिणें जेजू घट्ट धरलो आनी म्हळें तूं आमकां सोडून वचनाका तूं आमकां जाय आनी जेजू म्हणटा ह्या फुडें हांव तुमच्या सांगात आसना तुमी म्हाका धरून रावा नाकात बगार थाळो आयकया म्हजो थाळो आयकया म्हजे हात आनी पांयांक आसचे गाय पळया आनी सत माना आनी हेंच उतर आमकां आसून मेळटा देवाच्या उतरा द्वारे ताचो थाळो आमी आयकता तशेंच सेवकरिस्तानाची कूड आनी रगत आमी ती सेवता आनी हाचे द्वारे आमी पातयेता जेजू क्रिस्त मोरोंक ना तो जीव आसा आमच्या मोदें आसा उंड्या रुपार वायना रुपार आमच्या सांगात आसा तो एका खालसींत ताकाच तो भेटोवन दिता सांगात आस जेजू क्रिस्त आज जिवंत आसा कशें प्रत्येक जावन ल्हाना भावांच्या भयणींच्या ताच्या ताळ्यांत असायकपणाच्या ताळ्यांत तशेंच जेजू क्रिस्ताचे ते गाय आनी आतांचे आनी पांयाचे गाय खंय आसात हर एक गायिल्ल्या मनशा थंय हर एक ल्हान भाव भयणी थंय जेजूचे गाय आमी पळयता आनी आमचे थावन कितें ताका साक्ष दिवंक साध्य आसा ती दिवंक आमी प्रयत्न करता तर मोगाच्या भावा आनी भयणी जेजू क्रिस्त आमच्या मदें आसा जिवंत आसा म्हणल्यार आमकां दुबाव नात वा आमकां पातयेवंक कश्ट नात बगार तो आमच्या सांगात आसले वरवीं आमच्या जिणयेची साक्ष ती ह्या संवसाराक पावता जेजू निमाणें आयच्या वांजेला सांगता जेरुसलेमांत थावन सगळ्या कोणशा कितें सगळें घडलें खंयसर प्रशिस गेले म्हणून तुमीच साक्ष म्हळ्यार 40 वर्सां उपरांत कितें घडलें हें सगळें थंयच्या लोकांनी पळयलां त्या पिळगेन पळयलां आनी लोक म्हणटा तुमी हाका सगळ्याक साक्ष जर जेजू जिवंक जावंक नातलो जाल्यार आज इतल्या संख्यान जेजूच्या फाटल्या उदर वाडोवंक साथ दिनात जें कितें आज तुमी पळयतात हाका साक्ष एकच तुमी पळयतात की सगळो लोक जेजू थंय येता जेजू थंय पात येता कित्याक तो जिवंत जाला म्हणली खात्री तांकां आसा तर मोगाच्या भावांनी भयणी ही खात्री आमी हर एकांक दिवंक आसा आमी फकत फात येवचें न्हय हर एकल्या थंय दुबावच्या मनशा थंय फात येवंक कश्ट भोगतेला थंय आमी जेजू क्रिस्ता साक्ष दिवंक आसा जेजूचे साक्षी आमी जावच्याक ताचो आदार आमी मागया Untuk buku masuk
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगाच्या बापा, ह्या पास्क परबे समायर पवित्र स्नानान नव्यान सलमल्यांत तांचे बसोत उपकारी काळजान हें बलिदान तुका समर्पिता. तें तूं दयाळायेन मानून घे आनी तुका विश्वासी रावंक आमा समेस्तांक तुजो आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्याही सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पुरांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशी आमी करून फावू. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकडूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण आदी करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ससनाच्या जिविताक जल्मलेलीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावर्त्यांक उगडलीं दारां सर्गींचीं. आमा फातक्यांक ताच्या मरणांतली सडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. हूं सर्गी तुका जेचे सर्वेस्वराचे नावे तुकाचे. हूं सर्गी तुका जेचे. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन स्मरण सुसुंबाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत हें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Babarta sugot pergatuya. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही स्मरता. तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही करता. तुझ्या येण्या सुम्या जेसू आम्ही अत्रेका. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरी देवाची माई सांगाती सांजूचे तिसो पती भगवंत दूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जिवंत क्रिस्त थंय एक जावन आतां आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत फुडां दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अत्रेक दिलाक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. समयाची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसो. तुमचे सुवें आसूं. एकामेका समयाची शांती वांटून घेवया. देवाचे शिळये संसाराचेर पाप करतले आमची काबूत कर. देवाचे शिळये संसाराचेर पाप करतले आमची काबूत कर. देवाचे शिळये संसाराचेर पाप करतले आमची काबूत कर. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हाका फोना तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व सुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. रायमोच्या जिवितासूं भेटूया काळजा तुजो तुझ्यात विघ्न आसूं. सोम्यात जिविताचो सासणी सुखा भरून पावसो पातका काळो निवारसो सूर्य तू उजवाडसो. जेजू तू तारो मुजो रायमोच्या जिवितासूं भेटय काळजा तुजो
Gato Usta Jisu Tukaro Musu Raino Jachibi Asu Hidaya Asa Tusu Tuja Tuivimo Asu प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सर्वण संभ्रमोन आम्ही तुका गमावंडो आनी दाखा वायन भेटयल्यांत आनी तुवें परतून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव आमोलेक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोषाक आमकां शाबीत पावय. ही आमचे मागणे ऐकून घे तुझ्या पुता जेजूचे नावी. दायकन बसा. सुधारित लितुरचे नियमाकाल आम्ही ह्या फुडा मिसाची तेसावा मिसांच्या वेळार वाचून सांगचे नाव ही कळवणी तुम्ही मिसां दितना गमनाक दवरची. तुम्ही दिवची सर्व मिसांच्या तेसावांचेर आम्ही मीस भेटयतल्या. येवच्या आयतारा सांजेर 5:30 वरार हांगासर दैवीक काकुळदीचो तेर्स आयोजन केला. ताजे उपरांत 6 वरार दैवीक काकुळदीचे फेस्ताचे मीस दाबाजे रितीन आसतले. हर एका वर्सा पास्कांचे फेस्त जाल्ल्या दुसऱ्या आयतारा दैवीक काकुळदीचे फेस्त इगर्ज माता आचरण करता आनी ह्या देव मंदिरांत ही जायत्या वर्सां जावन दैवीक काकुळदीचे फेस्त आमी आचरण करता. त्या देखून तुमी सर्वांनी येवन ह्या दैवीक काकुळदीच्या तेर्साचेर तशेंच मिसाचेर भाग घेवन दैवीक काकुळदीच्या जेजूतावन बेसावां मागोवन घेवंक एक बरो अवकाश. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वाद. सर उबी रावया आनी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. प्रागाच्या बळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावनचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावनचे येयलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गोणकार देवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. मोगाच्या आमची तेसावां ह्या घडये बाळो जेजू देव उबारया. प्रत्येक जावन मागे आमी आयच्या दिसा परगांवांत आसच्या आमच्या भाव भयणी बसत तशेंच आमच्या देशांत
खंयसर कोरोनाद्वारे लोक भायर येवंक जायनासतना घरांनीच आसा त्या लोकां पासत मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व सन्या पासत मागया. कुटुंबांत आसच्या आवय बापाय पासत, भुरग्यां पासत, वडिलां पासत, पिडेस्तां पासत, तशेंच युवा जाणां पासत, जे कोण कामाच्या सोदनेर आसात, शिकपांत आसात, तशेंच भुरग्यांक पासत मागया. कोणी कुटुंबाचे सादे पिड्यांत आसा जाल्यार तांचो उडास काडया. कोणी तुमच्या लागीं मागोवंक सांगलां जाल्यार तांच्या पासत ह्या घडी मागा. जायतीं जाणां क्रिस्तांव भाव भयणी हांगासर येतात ह्या दिसा, वा तुमच्या लागीं कोणी मागोवंक सांगलां जाल्यार तांच्या पासत मागया. भुरग्याच्या देण्यां पासत मागच्या जोड्यां पासत आमी ह्या घडये तांचो उडास काडया. बाळो जेजू थावन तांकां भुरग्यांचे देणे फावो जावं दी म्हण मागया. हांगासर ह्या कार्मेल गुड्यार वस्ती करच्या सर्व याजकां पासत भावां पासत मागया. प्रार्थुया. हे भगवान जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आजापी तरान उडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कोलोला आसता तुका पातयेन उरला मारतेल्या सुमेस्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बरं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवसुपूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरले शमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फळ जगुशीचें जेजू. आनी देवसुपूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरले शमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवसुपूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरले शमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवसुपूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरले शमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फळ तुजे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचें मागणें. जेजू बाळका मागणें. हे आजपंचा जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एक आकुलतेचे दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतेन बरलें मोबाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या आत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयले सर्व कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमोक आनी बाजूबण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णोवच्याक सदां सर्वदां. आमेन. बाळो जेजून केल्ल्या उपकारांक अर्घां दिवया. हे भोव उदार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या देवडा उपकारां खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी बरोवन येतल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापाचे इमाची मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सब क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी खणांतली देवीक मजत सोडून दीत. सब स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद.
स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करू. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरू. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासवे जियेता आनी रास करता सासणाच्या सासणा. आमेन. Jesu berkah Immanuela, तुझे चरणी आम्ही दिव्यानी पडल्या. तुका मी रसिता, तुझे नाव वर्णिता. तुझ्या उतरा प्रकाशलो आधार म्हाका. जेजू berkah Immanuela, मुली उतरी संगीतलो. शिदूनाचे माणिक जालो. देवाक मानून वाडलोय, पिल्यांक गरजेन पावलोय. दैवीक सानवायेन तूं भरलो. जेजू berkah Immanuela, तुझे चरणी आम्ही दिव्यानी पडल्या. तुका मी रसिता, तुझे नाव वर्णिता. तुझ्या उतरा प्रकाशलो आधार म्हाका. जेजू berkah Immanuela. मुखार